नमस्कार, गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. छत्रपती शिवाजीचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर फादर बॉलमॅक्स परेरा आड वास्को पोलीस स्टेशनार एफआयआर नोंद केल्या. काल राती निषेधात शिवप्रेमी वास्को पोलीस स्टेशना भायर धरण्याक बसले. ते वाटेन पाद्रीक तेंको दिवंक क्रिस्तांव चिखलेची चर्ची मुखार पावले. पोलीस प्रकरण सारके हाताळटात, कायद्यान एक्शन जातली म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलें. जायते शिवप्रेमी लोक जेन्ना वास्को कंप्लेन करतात तांच्यांनी सांगिल्लें की फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांच्यांनी माफी मागची आनी तांचेर एक एफआयआर लॉन्च जावची आनी ताका अरेस्ट करचो. नाजाल्यार शिवप्रेमी सगळे जे आसा ते गांवभरचे गोंयभरचे शिवप्रेमी हांगा येवन ते डिमांड करतले आनी एक मोठें एजिटेशन जातलें म्हणून कंप्लेन जावन 12 वरां जालीं. तरी पण पुलिसांनी कांय एफआयआर लॉन्च करूंक ना. ह्या मजगतीन काल दनपारां फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांच्यांनी आपलें स्टेटमेंट दिलें. तांच्यांनी सांगलें की शिवाजीक ते बरे मानतात. तांच्यांनी सांगलें की शिवाजी इज अ वेलंट हिरो आनी वॉरियर आनी तो ताजे राज्यान सगळे गांवचे लोक वेगळे वेगळे धर्माचे लोक जे आसा ते एकठांय रावताले. तो सगळ्यांक एकठांय दवरतालो आनी हाका लागून ताका आपल्याक भरपूर एडमिरेशन आसा. आनी फादर बॉलमॅक्स पेरेरान सांगलें खंय तरी आपलो जो व्हिडिओ शेणमावाचो आसा कोणें तरी धाकटोसो भाग ताजो कट करून व्हायरल केला ओन्ली विथ द इंटेंशन की खंय तरी हांगा कम्युनल डिसहार्मनी जावची. तांच्यांनी काल दनपारां सगळ्या लोकां कडेन माफी मागली आनी तांच्यांनी सांगलें की आपले स्टेटमेंटान जर कोणाचे मनान कोणाक वायट दिसलां जावं खंयचे रिलिजियस स्टेटमेंट हर्ट जाला जाल्यार आय एम व्हेरी सॉरी. तांच्यांनी तेंय सांगलें की तांकां शिवाजी बद्दल कसलोच म्हणजे वायटपण ना आनी ही इज ऑल्सो अ फर्म बिलिवर की शिवाजी असले लिडर गोंयाक आनी देशाक जाय. आनी तांच्यांनी मागीर तांच्यांनी सांगलें की आपलो जो कमेंट आसा खंय तरी तांकां मिसकोट केला आनी खंय तरी मिसअंडरस्टँड जाला लोक आनी तांच्यांनी सॉरी मागली. पूण काल सांजचे सुमार जायते हजारांनी लोक काल वास्को पुलीस स्टेशनाच्या भायर बसले. ते थंय पावले. बजरंग दलाचे एक्टिविस्ट आशिल्ले, बजरंग दल आशिल्ले, विश्व हिंदू परिशद, वेगळे वेगळे शिवप्रेमी आनी वेगळी वेगळी शिवाजी महाराजाची जे फॉलोवर आसा तांची संघटना सगळे लोक काल वास्को पुलीस स्टेशनार आयले आनी तांच्यांनी एक डिमांड केलो की फादर बॉलमॅक्स पेरेराक हांकां इमिजिएटली अरेस्ट करचो म्हणून. जायतो बोवाळ जालो, थंय नारेबाजी जाली, ते जय श्रीरामाचे नारे जाले आनी वेगळे वेगळे हे जाता मेरेन पुलिसांनी काल तांकां कशा भशेन कंट्रोल करपाक ट्राय केलो. पूण ते म्हणपाक लागले जितले मेरेन फादर बॉलमॅक्साचेर केस जायना आमी हांगचे हालचे ना. आनी लास्टाक फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर एक एफआयआर लॉन्च जाली. वास्को पुलिसान तांकां बूक केलो आनी हाजे मागीर शिवप्रेमी म्हणपाक तांकां इमिजिएटली अरेस्ट फिजिकली करूंक जाय आनी तांकां पुलीस स्टेशनाचेर हाडपाक जाय. आनी हाका लागून ते सगळे बोवाळ घालपाक लागले. इतले मजगतीन चिखले चर्चान फादराचे बॉलमॅक्साक खंय तरी अरेस्ट जायत म्हूण जायते लोक एकठांय जाले. थंय ते आपले हिम्स आनी क्रिस्तांवाची जी देवाची ती हें आसा हिम्स आसा ती म्हणपाक लागले. थंय लोक एकठांय जाले, हांगाय लोक एकठांय जाले. एक मोठें टेन्शन सिट्युएशन हांगा वास्कोन जालें. आनी लास्टाक जेन्ना पुलिसांनी केस रजिस्टर केली म्हणजे एफआयआर जेन्ना लॉन्च केली तेन्ना हे शिवप्रेमी एका वाटेच्यान भायर सरले आनी त्या वाटेच्यान सगळे जे क्रिस्तांव लोक जमिल्ले चिखले चर्चे कडेन ते भायर सरले. सद्याक तरी फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर वास्को पुलिसांनी केस बूक केल्ली आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. पूण सद्याक तरी सिट्युएशन शांत आसा आनी खंय तरी पुलीस हाचेर तपास करतले. आतां जे हिंदू संघटना आसा शिवप्रेमी आसा तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की हाजे फुडें समज पुलीस एक्शन घेना जाल्यार आनीकूय मोठे प्रमाणात लोक वास्को येवन बोवाळ करूंक शकता. वास्कोच्यान पुरड मिडिया खातीर विक्रम नायक. ज्ञानव्यापीच्या इतिहासीक ASI सर्वेक स्टे दिवंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. कडक सुरक्षा बंदोबस्तात 51 जाणांचे टिमीन सर्वे सुरू केला. मशिदीची झाडाझडती घेवन हिंदू देवदेवतांचे मुर्तींची फोटोंची व्हिडिओग्राफी केली. थंयच्यो मुर्ती खंयच्या काळांतल्यो ते सर्वे उपरांत कळपाचे. तोडफोड ना. पयल्या दिसा फकत 6 वरां सर्वे मुस्लीम संघटनेन बॉयकॉट केलो. मणिपूर हिंसाचाराचेर चर्चा जावंकूच जाय म्हूण विरोधक तेमार. विजय सोडून बाकीचे सगळे विधानसभेत तिसरे फावट काळे कपडे घालून. विशय संवेदनशील. मणिपूर सरकार आनी केंद्र सरकारानूय लक्ष घाला म्हूण रजाव दिवन सभापतीन ठराव भायर मारलो. मुख्यमंत्री म्हणटा चीप पॉलिटिक्स विरोधकांचो स्टंट. विजय सोडून बाकीच्यांचो सभात्याग. 21 जुलय ह्या दिसाक श्री क्रूज सिल्वा आणि जे एज पर बॅलेटा प्रमाणे ताजे
ठराव जो आसा न्ही तो पयले बॅलटाचेर आशिल्लो. त्या नंतर आमी लक्षांत आयलें की हो विशय जो आसा न्ही अत्यंत सेन्सिटीव म्हळ्यार मणिपूरचो विशय. ज्या आयकून घ्या, पयलीं आयका, संवेदनशील विशय म्हजें आयकून घ्या. ह्या विशया संदर्भात राज्य सरकार जी आसा ती आपले भशेन कारवाय करताच. ताज्याय पेक्षा जे आसा सद्याक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो देशाचे जे होम डिपार्टमेंट आसा न्ही ह्या विशयाचेर तांणी कारवाय सुरू केल्ली आसा. त्यामुळे हो ठराव आमी हांगा घेनात आणि हो ठराव जो कितें घेवपाचो आसा ते हांव थारायतलो आणि हो ठराव जो आसा न्ही हांवें डिजलाव केला, भायर उडयला. Speaker must not allow this August House and to be the high act of the chief publicity of the stunt. The people of Goa, in the support of the Manipur, and we stand for the unity, peace, and prosperity. Documentary येयल्ली त्या वेळार it was discussed here, it being sub judice. But today I question them, and we all together question them that today it is Manipur, tomorrow it could be Goa. म्हाका इनजस्टिस केला म्हणजे आयज रेजोल्युशन घेयनासतना म्हाका एक हें दिल्लो अश्युरन्स दिल्लें आयज घेतलें म्हणून, पूण तें जालें ना. गोंयच्या बाबतींत गोंयच्या बाबतींत हाडल्यारूच तुमकां त्रास जाता. इंडियेच्या पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाक लागून तें हाडल्यारूच तुमकां त्रास जाता. म्हटल्यार आमी करपाचें तर कितें? However, I am completely with the opposition and our demand that the private member resolution be considered घालूंक ना, because म्हजे कडेन कपडे काळे घालपाक नाशिल्ले आनी हांव घरा कडेन वचना ह्या दिसांनी. डिस्कस जाता आनी ते जर आमी वॉकओवर दिलो जस्ट विदाउट इवन बींग प्रेझेंट देर, हे आर वी डुईंग ड्युटी. मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीक थकाय. ह्या प्रकरणात राहुल गांधीक सुरत कोर्टान फर्मायिल्ले ख्यास्तीक सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला. केशीचो निकाल लागा मेरेन सुरत कोर्टाचो निवाडो स्थगीत म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलें. राहुल संसदेत वचूंक मेकळो. लोकसभा वेंचणुकेकूय मेकळो. विरोधकांची आघाडी इंडियाक नेट. रजिस्टर नाशिल्ल्या हॉटेलांक लागून जीएसटी बुडटा. गोंयांत 166 3 स्टार हॉटेलां रजिस्टर ना, विजयाचो दावो. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा कांय ऑनलायन हॉटेल बुकींग सायट सारक्यो ना. केपीएमजीचो रिपोर्ट धडनी. रजिस्टर ना ते सायटींक नोटीशी धाडल्यात. केपीएमजीचो रिपोर्ट सारको ना जाल्यार तांकां ब्लॅकलिस्ट करात, 6 कोटी वसूल करात, विजय युरी मागता. ऑनलायन परत वाचू. ऑनलायन प्लॅटफॉर्म जितली आमी आसा 5ूच आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा. There is no mechanism with us as of today or anybody to ask them to comply with registration. So we have to act, and for which we have already started. We have sent notices to them to ensure that online tuje OTAs are registered with us. Only not OTAs. Jitli hotel hi under OTAs asa tanche registration jay pattale. No hotel will be able to display their booking unless they have a registration ID which is generated, and for doing this, to give them the support, we have the EODB, the ease of doing business. Speaker sir, साउथाक जवळ जवळ 113 आसा, नॉर्थाक जवळ जवळ 188 आसा. आमी ऑलरेडी नोटीस ऑलरेडी काढली आणि तांकां धाडली बी. आतां मेरेन तुका रेव्हेन्यू लॉस जालो तर जेल तुजें रिकवर कशें करतले तितली कोंकणीन सांग, भाशण नाका. स्पीकर सर, तो जे फिगर सांगता are based on the KPMG survey report. KPMG कडे जेन्ना आमी विचारले हे फिगर्स खंयचे, they themselves don't have data. KPMG gave you false figures. KPMG has blacklist KPMG. Blacklist KPMG. Because KPMG has given a referral figure, and I stand by it in the floor of the house. It is no data available to support the data that they have given. म्हणून तांकां आतां आमी व्हेरी क्लियरली तांकां नोटीस काडपाक लायल्या की जो तूं डॉक्युमेंट काडटा तो रिफरल जावंक शकना. फॉल्स डेटा दिता, एक्शन घे. म्हजे सोयरे न्ही ते. स्पीकर सर, हांवें सुरवातूच केल्ली की केपीएमजीन जो हो रिपोर्ट दिला पयलो म्हणल्यार काय फीस चार्ज करूना, काय पेमेंट मागुना. They were told to make a study report of coping with COVID-19. इतलोच रिपोर्ट. Are giving you false information that 3 मोशन लीडर तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. What is with this KPMG? तेका रिकवर कर तू 7 करोड दिले मग तेका टुरिझम पॉलिसी करपाक आणि false information तुका. Because sir, Bob Yuri is away from the question. तरी ताका सांगता KPMG was appointed as tourism master plan करपा खातीर ताका अपॉइंट केल्लो. तातूंतल्यान पॉलिसी, तातूंतल्यान GTB, तातूंतल्यान एम्पावर्ड कमिटी, आणि हातूंतल्यान our honorable chief minister is the chairman of GTB. We are ensuring all issues are discussed in the empowered committees or GTB
to see that the things are taken ahead. So what KPMG has given is KPMG has correct. given 6 modules. सगळी मॉड्युला प्रमाणे जे त्यांनी काम केला ताच्या खातीर तांकां पैसे दिल्ले सर. Because केंद्र सरकारान हर घर तिरंगा 2.0 जाहीर केला. लागच्या पोस्ट ऑफिसांनी 25 रुपयात तिरंगो मेळटलो. ऑनलायनूय घेवं येता म्हूण सरकारान स्पश्ट केला. दर एकल्यान 15 ऑगस्टाक फातोडेर घराचेर तिरंगो हुबोवचो, सांजे काडचो म्हूण सरकाराचो उलो. फाटल्या वर्सा हर घर तिरंगा मोहिमेक देशभर उपाट प्रतिसाद मेळिल्लो. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा स्किमी सकयल बस स्टँड, रवींद्र भवन, IDC सारख्या सुवाते वयली सरकारी कॅन्टीनां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक चलोवंक दिवं येता. मुख्यमंत्री सांगता रेट परवडपा सारखी आसतली. सप्टेंबरा सावन कॅन्टीनाचें वांटप सुरू करतले. गोंयांत शीत कडी माफक दरान मेळूंक जाय म्हूण विजयान थाराव घाल्लो. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांत फाटी घेतलो. Subsidized fish curry and rice to Goans, which is a staple diet of Goinkars. Canteens which will be run by organizations such as Women's Self-Help Group, so that this program will also provide an avenue of income for such organizations. आमकां जाय शीत कडी, आमकां नाका भाजी पुरी. गव्हर्मेंट कॅन्टीन आम्ही योजना काढल्या. अन्नपूर्णा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ताच्या अंतर्गत आम्ही गव्हर्मेंटातली कॅन्टीन तांकां सबसिडायज रेटान दितले. थंयसर आमी तांकां सगळे रेट्स बीन थोडे कमी दवर हे सगळें सांगू शकता. फॉर एग्जाम्पल आतां आमच्या असेंब्लीन आसा, सेक्रेटरेटान आसा, फाल्यां सकाळी उरलेल्या कॉलेजींतली आसतली, ही सगळी आमी आनी कमी रेटान दी. कारण आमी तांकां रेंट ज्या जाग्यार 20,000 रुपया लागता ते 2,000 रुपयात रेंट घे, ह्या हेजेर ती कॅन्टीन दिवपाक शकता. 1 सप्टेंबराच्यान आमी सुरवात करता. ऑक्टोबर पर्यंत सगळी कॅन्टीन ही आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिता. आमचे जितके गव्हर्मेंट प्रिमायसिसान जितकी आसा तितकी दिता. ओके. दुसरी गजाल, ताणें जी फीश सबसिडी सांगल्या तेजेर आमी कोल्ड चेन कशा पद्दतीन गोंयांत ऑपरेट करप हाजेर आमी सुरवात केल्या. सो दॅट म्हाका दिसता 1 वर्स लागतलें. 1 वर्साच्या उपरांत आमी आजुनूय सबसिडीन फीश दिवपाचो आमी जे आसा पळय न्हू हे सुरवात करता. स्पिकर 1 वर्स तशें जाल्यार हांव विड्रॉ करता. 1 वर्स एक नेक्स्ट मॉन्सून सेशनाक परते हाडटलो. दक्षिण गोंयांत 14, उत्तरेत 2 कोमुनिदाद समिती कार्यरत ना. कोमुनिदादाच्यो जमीन बिल्डरांचे भाकीक म्हूण विधानसभेत इशू. विजय SIT वरवीं चवकशी मागता. बाबूश म्हणटा असले कोमुनिदादीचेर मॅनेजींग कमिटी घालता. खंयचोय अध्यक्ष वा समिती कोमुनिदाद जमीन विकता आसत जाल्यार कारवाय जातलीच म्हूण मंत्री बाबूशाचें उतर. 8,500 स्क्वेअर मिटर जागो हो कोण तरी आयज बिल्डर थंय प्लॉट करता. अशा तरेचे हांगासर इलिगल कोमुनिदाचे जागे एन्क्रोचमेंट जावपाक लागल्या. तुमी कोमुनिदाद टेक ओवर करतले आनी एडमिनिस्ट्रेटर घालून चलयतले. स्पीकर सर नो, तशें जावंक शकना तें. ती जमीन गांवकारांची जमीन मॅनेज करपाक तुमी तुमचो जाय तो ऑफिसर घालतले आनी तुमकां जाय ते करतले. हें करूंक जायना. Forged the papers. Like हांवें सेरुला कोमुनिदादी काडलो ते भाशेन. He has forged the papers, made it look original, outward gone town planningaचो. आनी तेणें लायसन्स दिला आनी लायसन्स घेयला. हेजी SIT जावपाक जाय. Will the minister give me an assurance तेजी SIT जातली? कित्याक कोमुनिदादी इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड देर. थिंग एकलो मनीस आहा कोमुनिदादीन, ते दवरले कोमुनिदादीन, तो प्लॉट भरमसाट विकिता. At present, there are 225 numbers of comunidades which are divided into 3 zones: North, South, Central Zone, headed by Administrator of Comunidad of each zone. Article 5 of Code of Comunidad provides for Administrator tutelage of the state. The Code of Comunidad has contemplated about the defunct Comunidad in default, and the provision for the same are made in Chapter 7 of Code of Comunidad. The Article 173 of the Code states that Comunidades in default, defunct, are those whose members have deserted its administration or is unable to pay the dues. In these 2 types of cases, the Comunidades are considered to be default and defunct. Speaker, sir, there are 14 defunct Comunidades in South Goa. Presently, the Comunidad of Shelvona of Kepen Taluka and Comunidad of Netorlim of Sangen Taluka, which are not functional for 2 decades, are processed to be made functional by registering the new scenarios. The government will appoint the managing committee in these Comunidades in a due course of time to run the affairs of the Comunidad.
my government will explore all the possibilities to make such comidas functional with the help of the concerned administrator, local bodies, and with the help of my colleagues. We shall make awareness so that the shareholders, zonarios of the said defunct comunidades take over their respective comunidades. In case of any encroachment are noticed, Article 371 and 372 of the Code of Comunidades empowers the administrator of comunidades to take action. पालिका वाठारांतल्यो 107 बिल्डिंगो डेंजर, तातूंत 17 सरकारी बिल्डिंगो. एका मुरगांवांत 41 अश्यो बिल्डिंगो आसात. चडश्यो वडोवपाचे आदेश आदींच दिल्यात म्हूण शार उदरगत मंत्री विश्वजिताची विधानसभेत जाप. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी आपाचो आमदार वेंझीन प्रश्न काडिल्लो. दिवचल आनी कुडचडे पालिके कडेन तर असलो डाटाच ना. राज्यातले पालिका वाठारात 107 बिल्डिंगो डेंजर स्थितीत आसा. तातूंत 17 सरकारी बिल्डिंगांचोय आस्पाव आसा म्हूण टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेची विधानसभेत लेखी जाप. कांय बिल्डिंगो वडोवपाचो आदेश दिला अशें विश्वजितान म्हणला. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमाव आनी आमदार वेंजी वेगसान प्रश्न विचारिल्लो. कुंकळ्ळी, केपें, सांखळे आनी वाळपय डेंजर स्थितींतल्यो बिल्डिंगो ना जाल्यार दिवचल आनी कुडचडे पालिके कडेन तांच्या वाठारांतल्या डेंजर स्थितींतल्या बिल्डिंगांचो डाटा ना. सगळ्यांत चड डेंजर बिल्डिंग मुरगांव तालुक्यांत आसा. डाटा प्रमाण थंय 41 अश्यो बिल्डिंगो आसात. म्हापशा 20, मडगांव 19, पणजे 17, काणकोण 6, पेडणे आनी फोंड्या दरेकी 2 बिल्डिंगो अश्यो आसात. केन्नाय पडपाक शकता अश्यो बिल्डिंगो वडोवपाच्यो. तशेंच एखादो भाग मोडपाक आयला जाल्यार तो सारको करून घेवचो म्हूण संबंदीत मालकांक खंय नोटीसी धाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या शिक्षण मळार टॉपर्स दिवपी शिक्षण संस्था स्टेलर अकादेमीन एस्टेलर टॅलंट सर्च एग्जाम 2023 लॉन्च केली. 7वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक परीक्षेत वांटो घेवंक मेळटलो. स्टेलरान टॅलंट सर्च एग्जामीचो पोस्टर अकादमीचो फाउंडर आनी संचालक योगेंद्र सिंग शिकरवार, चेअरमॅन ST पुत्तूराज आनी जनरल मॅनेजर फैजल शेखाचे हजेरेत लॉन्च केलो. We are here today for the launch of Stellar Talent Search Exam 2023. It is a talent search exam for the students of Goa for class 7 to 12. Our institution has got a scheme in which we would be conducting a talent search all across, probably covering most of the talukas in the state of Goa. Instead of having only everything at urban levels and the west of Goa, we would like to go into each and every the talukas in which we can actually pick up the talents for promoting them for reaching into their higher goals. Now I request Sir Yogendra Singh Sikarwar, Director and Founder of Stellar Academy, to kindly come forward and address the gathering. In ETSC, what we are going to provide is that student will be getting their all Goa rank. So their merit will be formed and they can find that where they stand in Goa state merit. Apart from that, we'll be providing them certificates for participation. We'll be providing them cash rewards also. And they can be guided for which career is suitable for them. Request our chairman sir to unveil the poster of Stellar Talent Search Exam 2023. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.